आम्ही मालशी पुनो करून हेजेर दुल्लाचेर खेळटा, खूट मारता, थंय प्रॅक्टीस घेता. मागीर आमी दसमीच्या पयलीं 5-6 दीस पयलीं आयतारा नाल्यार बुधवारा आमी तोणी मारता. तोणी मारप म्हळ्यार नमन घालता. मागीर आमी खेळपाक लागता. आनी एकादशी सांजचे आमी मेळ घेवन भायर वयता खेळ घेवन. आनी 3 दीस प्रत्येक गांवांनी भोंवता, खेळटा. आनी पुनवे पयले दिसा आमी गांवां भरता. गांवां भरलो मागीर आमी आमचे मांडार खेळटा. आनी मागीर सगळ्या घर वाड्यार सगळ्याची आर्त घेता. आर्त घेवन मागीर परत मांडार येवन आमगे देवाचें काम सगळें मुगसून आमी न्हावपा वता. तेतून मागीर सगळे अनवाळी. आमी आतां मेळाक वचपाक भायर सरले तेन्ना आमगे चप्पल आसना. आमी सामके शिवराक सामके नॉनवेज त्या भशेन म्हणटरीत कांयच खावप ना. म्हणजे दुसऱ्याच्या उश्ट्यां भोंवप ना ह्या भशेन. म्हणजे दुसऱ्या कपडे आमी यूज करना. दुसऱ्या उशी जावं अशें कितें घेतलें हातून घेतलें तें आमी यूज करना. आमी सामकें नवीन करकरीत तें नवीन घेवनच सुशेगाद रावता. आनीक मागीर लोकांक गांवांक वयता. गांवांक गेले म्हणटरीत ते आमगे आदरान स्वागत करता त्या गांवचे लोक. म्हणजे आमी आतां मांडा भितर सरले जाल्यार पयलीं आमी वयता आसतना एक झांकडी म्हणटा तशी रंबड म्हणटा ताका. आमी आमगे भाशेन रंबड म्हणटा. तें रंबड खेळटा. रंबड खेळून जाले म्हणटकीर कोण आजूबाजू लोक आसले ते धांवन त्या मांडा कडेन धांवून येता लोक सगळो. म्हणटकीर आमी मागीर खेळपाक सुरवात करता. रंबड बांद जालें की आमी मागीर तोणया खेळ खेळटा. तोणया खेळ चौरंग म्हणप, मागीर तोणया खेळ खेळप सगळे. आनी मागीर त्या तोणया खेळ उपरांत जाले उपरांत मागीर आरत म्हणटा आमी. हय, आरती वेळान मागीर आरत जाली की मागीर त्या आंगणांतलें काम सोंपलें. म्हणटकीर तो आरत ती आरत म्हणली की घरांतल्यान आरत भायर घेवन येता. ती आमी वचोन दारांतल्यान वचोन आमी हाडप. आनी सगळ्यांक पिंजर ती लावप, तांदूळ घालप, फूल लावप. अशें करून मागीर तें सगळें आमगे सोंपलें म्हणटकीर ती घरा परतून व्हरून पावप. आनी तेजे उपरांत मागीर मांडांतल्यान आमी भायर सरून वयता. तें दुसरें मांडान वचपाचें. आमी जी आत्तां चरंग म्हणटा बेजिकली सुरवाते पासून आमच्या पणज्यांनी जी आमकां शिकयल्ली आसा तीच आमी दवरली आसा. आमी नवीन हातूंत भितर आमची खंयच आमचें ॲड करूं ना. आनी म्हाका दिसता तो करचोय न्हू. कारण त्या वेळाचेर जें कितें आमच्या जाणटेल्यांनी शिकयल्लें आयज सुद्दां आमी तणयाचो मेळ खेळटा. तितून सुद्दां ती देवाचीच गाणी आसा. जे आमी सुरंग पडोळे म्हणत, पर्वता डंगर म्हणत, हे जे आसा ते त्या वेळा पासून आयज पर्यंत तशेंच आसा. तितून आमी खंयच आमची वेगळी चाल अशी करूं ना. म्हाका दिसता ती आमी दवरची सांबाळून. कारण ती जर दवरीत जाल्यार आमच्या येणाऱ्या जनरेशनाक तें कळटलें आनी तेजे हातूंत वेवस्थीत प्रचार जातलो अशें म्हाकाय दिसता. आनीक आमी तो केन्नाय प्रयत्न करूं ना. नवी मॉडर्नायज गाणी हाडपाची बी अशें केन्नाच प्रयत्न करूं ना. जें आमच्या जाणटेल्यांनी सांगलें आसा तशेंच आमी तें दवरलें आसा.